नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्तागृहाच्या कार्यावळीतली आमची महत्वाची कार्यावळ मतदार राजा आणि मतदार राजाच्या या कार्यावळीक सगळ्या मतदारसंघा कडेन वचचे पयलीं सगळ्या पक्षांचो नियाळ घेवपाची कार्यावळ आमी सुरू केल्या। तातूंत भितर पयलीं आमी युनायटेड गोवन्स त्याच बरोबर गोमंतक लोक पक्ष युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी हांचो नियाळ घेतिल्लो, उपरांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो घेतिल्लो, उपरांत भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचो घेतिल्लो आणि ताजे नंतर आज तितलीच महत्वाची कार्यावळ म्हणजे फाटली कितलीशीच वर्सां सत्तेर आशिल्ली 1980 सावन परत परत जी सत्तेर येत आसा त्या काँग्रेस पक्षान तांच्या बरोबर अलायन्स पार्टनर म्हणून जावन हालीं फाटल्या 2 इलेक्शनां भितर जे आयल्यात ते नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हांचे वांगडा आमी आज चर्चा करतात। आणि ही चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात। तातूंतले पयले आसात ते म्हणजे श्री शांताराम नायक। शांताराम बाब हे 3 फावट काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून तांणी काम केलां। एक फावट तांणी उत्तर गोंयचे लोकसभेचे खासदार म्हणून केले आणि फाटले 2 टर्म जाले ते राज्यसभेचे खासदार आसात। शांताराम बाब तुमकां आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार। दुसरे आमचे बरोबर आसात हांगा ते म्हणजे एडवोकेट अविनाश भोसले। अविनाश भोसले हे स्वता पयलीं काँग्रेसी भितर आशिल्ले, तांची कारकिर्दूच काँग्रेसींतल्यान सुरू जाली। ते कावन्सिलरी आशिल्ले पण त्याच बरोबर मागीर तांणी काँग्रेस सोडून जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले काँग्रेसीचे ते सोडून ते जनता पार्टी भितर गेले आणि जनता पार्टीच मागीर जी आशिल्ली ती हांगा एनसीपी भितर मर्ज जाली आणि ताजे बरोबर आज ते एनसीपीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसात। पणजेचे कावन्सिलर म्हणूनय तांणी कॉर्पोरेटर म्हणूनय तांणी काम केल्लें आसा। तिसरे आमचे बरोबर आसात ते गुरुदास सावळ जे जावन आसात आमचे हांगचे सिनियर जर्नलिस्ट, प्रुडंट मिडियाचे मुखेल संपादक आणि खास करून फाटली 35 वर्सां राजकीय पत्रकारिते भितर आसात। फाटले 3 कार्यावळी तुम्ही तांकां आमचे वांगडा पळयत आसात। तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार। शांताराम तुमचे कडल्यान सुरवात करूया। काँग्रेस आफ्टर लिबरेशन अशें दिशिल्लें की सत्तरीतलें अशें वातावरण आशिल्लें, पूण थंय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जालो आणि काँग्रेसीचो अक्षरशः धूप जालो त्या वेळार इतलो की 1967च्या वेंचणुकेक तुमी कंटेस्ट पसून केले ना। ताजे नंतर पसून 1972 मागीर खंय तरी दमण काय दिवाक कोण तरी एक मनीस वेचून आयलो पूण गोंया भितर काँग्रेस रुजली ना। 1977 सावन काँग्रेसीचो प्रवास तसो सुरू जाता आनी 1980 सावन काँग्रेस सातत्यान सत्तेर आसा। मदीं सत्ता गेल्या परत आयल्या अशी तरेची परिस्थिती आसा आणि उठसूट सगळे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यूजी हे सगळेच लोक जे आसात ते सगळेच लोक काँग्रेसी भितर आयले आणि पयलींची काँग्रेसीची जी इमेज आशिल्ली ती इमेज वचून ती इमेज बदलली। पूण हालींच्या तेंपार काँग्रेसीक मातशी उतरती कळो लागल्या, कारण बरेचशे जाण लोक काँग्रेसींतल्यान भायर वतात। भारतीय जनता पक्ष त्या वाटच्यातल्यान प्रबळ जावपाक लागला। त्याच बरोबर बऱ्याचशा कडेन एनसीपीच्या नांवान, यूजीडीपीच्या नांवान आणि कोणाच्या नांवान वेगवेगळ्यो पार्टी वचपाक लागल्यात। अशे तरेन काँग्रेसीक नाकारपाचे प्रकार हळूहळू जावपाक लागले। दो यू कम इन मेजॉरिटी, दी मेजॉरिटी इज डिक्लायनिंग। सो हो प्रवास सगळो तुमी कसो पळयतात? पयलीं तुका आन्सर एक सुरवात दिवपाक सोदता की जाचें गूढ एक कायम म्हज्या मनाक आसा, लोकांच्या मनाक आसतलें की ज्या पंडीत जवाहरलाल नेरून स्वताची प्रतिश्ठापणां लावन आंतरराष्ट्रीय मोठ्यांतलो मोठो दबाव आसतना सुद्दां गोंयाक ताणें आनी कृष्ण मेननान मिलिटरी धाडून सुटावे केले, आमकां मेकळे केले। त्या नेहरूच्या पक्षाक गोंयकारांनी एक कॅन्डिडेट सुद्दां वेचून दिलें ना। हें कशें कितें हें रहस्यच उरलां आनी हांव सदांच मानतां की गोंयकार तातूंत कितलें तरी मताक जरी वेल्यू आसलो आनी लोकमताक जरी आसलो, गोंयकार चुकले हें सदांच म्हाका दिसता। ताजे नंतर जो प्रवास जालो तो त्या प्रमाणे त्या काळांत कशें पळय पक्ष चलतालो, पक्षाचो कारभार त्या प्रमाणे जाल्लें। 1963 एक आरोप जातालो त्या वेळार, तो बी आज उल्लेख करचो म्हाका दिसता। आमच्या वेळार पुरुषोत्तम बाब काकोडकर आमचे अध्यक्ष आसतालो आनी ताणें वयली समाजाच्या लोकांक तिकेट दिल्यो म्हणून जालें असो एक सदांच आरोप जातालो। ताजे नंतर पळयलें जायत आनी ताजे नंतर 2016 नंतर बहुजन समाजाचे लोकांक अध्यक्ष केले। ते वेळार सुद्दां पिक्चर बदलून नाशिल्लें। इतलेंच न्ही, जो मोगो पक्ष सत्तेर लोक हाडटाले परते त्या मोगो पक्षाच्या आमदारांक अशे मतदारसंघात आज लोक निवडून दितात त्या आमदाराच्या समाजाचे लोक 2% असतात। थंय मोगोचे बहुजन समाजाचे लोक प्रचंड मतांनी निवडून येतात। तें कशें कितें म्हणून म्हाका ते वेळार दिसता की ते वेळार भाऊचे चुकलें अशें म्हाका दिसना। कदाचित चुकलें आसत पूण तो आर्ग्युमेंट पळय आसा तो आज म्हाका पटना, कारण हें अशें जर झडटा 2 मतदारसंघात तर तो आर्ग्युमेंट न्ही। एनिवे जो प्रवास नंतर जायत आयलो तातूंत मुख्यतः आमचो एक ज्या काँग्रेसच्या किंवा सेक्युलर हाजे कडेन जो
ओड आशिल्ली पार्टी आशिल्ली जी आमचे पासून पयस आशिल्ली युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी ती जेन्ना मर्ज जाली आपोआप ती काँग्रेसय फुलून आयली आमी दोगांनी एकचारान काम करपाक लागले हिंदू क्रिश्चन आनी म्हणून ताजे नंतर काँग्रेस वयर सरत रावली मदीं लोक येतात वतात ती गोश्ट निराळी. खूप साधेपणान सांगले तुम्ही येतात वतात ती गोष्ट निराळी पूण तीच महत्वाची ताजेर आमी उलोवया. आनी ते येतात वतात जे लोक आसात त्या वतात अशा लोकांनी केल्लो वेगळो पक्ष म्हणजे NCP जी एक वेगळी चूल मांडून बसल्या. हांव नकळो अविनाश बाब म्हणजे कितें फरक उरला NCP आनी हातूंत भितर पूण NCPची एक हिस्ट्री आहा. NCPच्या पयलीं सेम ग्रूप विल्फ्रेड डिसोजान एक तेंपार गोवा काँग्रेस म्हणून केल्लो ताजे नंतर मागीर तांणी 1999 दिसता इलेक्शना भितर गोवा राजीव काँग्रेस केलो आनी तोच गोवा राजीव काँग्रेस मागीर व्हेला आनी तांणी ताजी NCP केली आनी 2002 तुमी NCPचे जवळ जवळ 20 सीट लढयले आनी तुमचो म्हाका दिसता एक 2-3 जाण कोण तरी निवडून आयल्यात आनी कांय जालें ना 2 जाण निवडून आयल्यात इनफॅक्ट आनी ताजे नंतर मागीर 2007 तुमकां परत तुम्ही NCP आनी काँग्रेस अलायन्स केलो आनी ते फक्त तुमचे 2 निवडून आयल्यात. सो NCP इज बेजिकली जो प्रवास जर तुमगेलो हालींचो पसून जर पळयलो जाल्यार त्या प्रवासान भितर खंय आयडियोलॉजिकली कितें तरी वेगळें आसा आनी कांय दिसना पूण जे अशे रिजेक्ट आसात आनी कोण आसात रेबेल्स आसात त्या सगळ्यांक घेतात आनी तुमी स्वताक NCP म्हणटात आनी करतात अशे तरेचें पिक्चर दिसता पळोवपाक आमचे सारक्यांक दिसता एक सामान्य मनशाक पळयतल्याक. तुमी हाजे कडेन कशे तरेन पळयतात? एक मेन मुद्दो जो आसा NCP ही उदयाक कशी आयली ती खंयच्या परिस्थितीन आनी त्या टायमाची परिस्थिती आसलेली आनी आजची परिस्थिती ह्या हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. आयडियोलॉजी जर पळोवंक वचत जाल्यार काँग्रेसची आनी राष्ट्रवादीची आयडियोलॉजीन कांयच फरक ना कारण होच पक्ष जो काँग्रेस इज अ मदर पार्टी आनी ह्या मदर पार्टी कडच्यान कितलेशेच शूटआउट्स निर्माण जाल्लेले आसा. ते काँग्रेस यू म्हूण हे म्हूण कितलेशेच जाल्लेले आसात नंबर म्हणजे ABCD म्हणटात की काबार जातले अल्फाबेट अशा प्रकारचे काँग्रेसची पण मदर पार्टी म्हणटा ती सदांच काँग्रेस उरलेली आसा एंड आयडियोलॉजिकली दीस पार्टी वॉज देयर एक्सेप्टेड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री आनी देर आर वेरियस रिजन वाय द शूटआउट्स केम अप मे बी सम बट एज ऑन टुडे जो एक आयडियोलॉजिकली डिफरन्स जो कितें इश्यू आसलेलो दॅट इज पूट टू रेस्ट एंड इट नो मोर एक्झिस्ट कारण लोकांनी म्हणजे भारत देशाच्या लोकांनी मॅन्डेट दिली आनी ताच्या नंतर हो इश्यू आय थिंक इट इज बरीड. Today, I don't find any difference between Congress and Nationalist Congress. We are on par with, we would not say we are on par with Congress on ideology, but as far as our political status is concerned, though in Maharashtra, we have sizable mandate at the state level and down also the local self-government bodies, and we are also partner in alliance in center with our MPs there. Our leadership of Sharad Pawar is quite progressive and he is quite accommodative that way. And we are here as a national party today. That is the sequence. So we are equally on par with Congress as a national party, and we are the local state body which have been having an alliance like in Maharashtra and like in center because we gel well ideologically. Now what you said that we are having the rejects, that is absolutely I don't agree with it because we also have, because earlier when in 1999 under Wilfred D'Souza it was Rajiv Congress and that's where Dr. Wilfred D'Souza in his own wisdom merges Rajiv Congress into NCP and that's where NCP came and subsequently there was no tie-up with the Congress at that time. So the result was seen there was only one MLA, Wilfred D'Souza got himself. Subsequent election there were 2 MLAs and then we had 3 MLAs. The 3 MLAs we had, that is only we had 6 because of the alliance. So if we go with Congress, the result was definitely positive and we have been accepted by the people that way. ओके थोडके भितर तुम्ही कांय गजाली सांगले ताजेर आमी उलोवया चर्चा करया सावळ हे दोन्ही पार्टी जे आसात हे पार्टी भितर डिफरन्स कितें आहा तसो व्हडलो कांय ना तांणी बी म्हणला पूण ह्या संपूर्ण काँग्रेसीचोच प्रवास आमी घेवया हातूंत भितर काँग्रेस NCP येता तूं कशे तरेन कितें पळयता? गोंयकारांनी काँग्रेसीक केन्नाच सहकार्य करूंक ना. 63 काँग्रेसीक सामकें पानिपत केलें, 67 रावूंकच ना, 72 तातूंत एक दमणच्यान तांडेल आयिल्लो आनी तो पण जे पर्यंत युनायटेड गोवन्स हांगा आसलो पळय तो पण गोंयकारांनी काँग्रेसीक कांयच म्हत्व दिवंक ना. फक्त 1980 सालान 77 जेन्ना युनायटेड गोवन्स हातूंत मदत जालो काँग्रेसीन तेन्ना मातशें काँग्रेसीक काही जागा मेळ्ळो. आतां गोंयांची सत्ता पळय आज पर्यंत आहा, मदीं एक 5 वर्सां गॅप सोडलेलो BJPचो, ही सत्ता तेंच्यांनी फाटल्या दारान मेळयल्या, तांकां केन्ना स्पश्ट बहुमत मेळोंक ना. आनी 1980 सालान तर गोंयांत काँग्रेस आज म्हणटा नाशिल्लीच, ते 5 तेंचे फक्त कॅन्डिडेट आशिल्ले, तांकां एकूय निवडून येवंक ना. आनी जे निवडून आयले पळय 20 जाण ते असले काँग्रेस हरच आनी जेन्ना ओवरनायट पार्टी चेंज केली आनी गोव्यान काँग्रेस सत्ता आयली.
त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की गोंयकारांक ही काँग्रेस केन्नाच नाका आसा म्हणून कळ्ळें न्ही. आतां सुद्दां मागीर सगळे ते निवडणूक पळयल्यात न्ही तर केन्नाच काँग्रेसीक स्पश्ट बहुमत मेळोंक ना. प्रत्येक खेपे कोण तरी आतां लास्ट टायम पळयत 2007 काँग्रेस फक्त 16 सीट मेळ्ळे आनी मागीर 3 NCP, 1 अपक्ष, 2 1 युनायटेड अशें घेवन तेंच्यांनी सरकार केलें. आनी आतां सुद्दां परिस्थिती तीच चल्ल्या. गोंयकारांक काँग्रेस मनांतल्यान नाका म्हाका हे दिसता. विधान सामकें मदीं हांव सेंटिफाय जावपी न्ही. ना, आमी उलोवया हाचेर. एनालिसीस पळय करता ना, तातूंत आमी उलोवया, प्रत्येकाक आपले extreme एनालिसीस करपाचो अधिकार आसा पूण आनी आतां उलोवया. की- शांताराम बाब, ह्या गजालीचेर आमी उलोवया, डेफिनेटली घेवया चर्चेक. न्ही म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की काँग्रेस गोंयांत सदांच रिजेक्ट केल्ले आहा. आतां ते कशें कितें फाटल्या ते सत्ता घेता. इवन NCP सुद्दां म्हणलें न्ही तर NCP तशी पार्टी गोंयांत नासली. डॉक्टर विलीन आपल्या इगो खातीर राजीव काँग्रेस काडली. ती काडली, तो काँग्रेसीन फुटलो आनी ताणी राजीव काँग्रेस काडली कोणाची काँग्रेसचो अध्यक्ष नांवान पक्ष काडलो आनी मागीर हळूच एक दीस तो NCP जालो. आनी ते NCP वाचो आतां हे आतां NCP वाले आहा पळय ते चलयतात. त्यामुळे गोंयांत जी काँग्रेस सत्ता आहा पळय ही लोकांक जाय म्हणून न्ही, हेंच्यांनी आपत करून ती केल्ली आसा. बऱ्योचश्यो गजाली म्हाका दिसता चर्चा जातली ह्या सगळ्या गजालीचेर. हांव एक धांवतो हें दिता आनी ताजे नंतर आमी चर्चेक घेवया. हांगा पळयलें जाल्यार आमकां दिसता काँग्रेसीचे जे सीट्स आसात ते सीट्स हांगा 1963 काँग्रेसीक कांय मेळ्ळे ना. सगळे कडेन 30 कडेन दवरिल्ले पूण एकूय सीट मेळ्ळी ना. बऱ्याच कडेन डिपॉझीट जप्त जाली. 1967 काँग्रेसीन इलेक्शनूच कंटेस्ट केलें ना. 1972 सावळान सांगलां तशें दमणांतल्यान तांडेल निवडून आयलो आनी तांणी मागीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक सपोर्ट केल्लो दिसता म्हाका. Yes. ताजे नंतर 1977 UG जेन्ना मर्ज जाली काँग्रेसी भितर तेन्ना मागीर थंय आनी UG नाशिल्ली थंय MG आनी काँग्रेस अशे तरेचें हें जालें आनी थंय 10 लोक काँग्रेसीचे निवडून आयले काँग्रेसीच्या नांवाचेर. 1980 भितर सावळ सांगता त्या परिस्थिती भितर काँग्रेस अर्स आणि इलेक्शन लढयलें आनीक मागीर काँग्रेसीची सत्ता, काँग्रेस इंदिराची सत्ता जेन्ना सेंट्राक आयली त्या रातयां भितर काँग्रेस हे जालें तांणी 20 सीट तेन्ना मेळयल्ले त्या हाका आनी जंय पयले खेपेक काँग्रेस सत्तेर आयली 17 वर्सांच्या उपरांत सत्तेर आयली ती हांगा. हाज्या नंतर म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन MGचे 7 जाण आशिल्ले तातूंतले बाबुसो गांवकर आनी खलप 2 जाण सोडत जाल्यार आनी बाकीचे सगळे काँग्रेसीक गेले 5 आमदार आनी शशिकला काकोडकरान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षय बी स्वता काँग्रेसीक वचून थंय मर्ज केल्लो. 7 आमदार ते हय, टोटल 7 तातूंतले फक्त 2 जाण कुशीक उरले आनीक 5 जाणांनी केले आनी तेन्ना त्याच बरोबर चंद्रकांत चोरणकर आनी हरीश झांटे हे 2 जाण अपक्ष निवडून आयिल्ले तेय बी मागीर काँग्रेसीक गेले. त्याशिवाय अनंत नाईक पणजे अनंत पणजे हय, पूण अपक्षच. बेजिकली तो अपक्ष उरलो पूण हे काँग्रेसी भितर गेले. सो 20 आनी MGचे 5, 25 आनी हे 2 अपक्ष अशी 27 लोकांची पार्टी ह्या 1980 भितर जे सत्तेर आयिल्ले तेन्ना 30तले 27 आयचे 40तले न्हय. 1984 हो नंबर देंवलो आनी 1984 पावलो. हांगा MGची मतां मातशी वाडली. 1989 40 मतदारसंघ जाले आनी हे 40 मतदारसंघ जाले तेन्ना सामकें काठावयलें भोवमत म्हणजे हें भोवमत म्हणपाक शकनात कारण 21 जाय आशिल्ले थंय 20 जाण निवडून आयले. हंग असेंब्ली जाली आनी थंय मागीर परत काँग्रेस सत्तेचेर आयली. मागीर 75 दिसां भितर राणेची उडयली आनी तेन्ना आमी पळयल्यात की 5 वर्सां भितर 7 चीफ मिनिस्टर जाल्ले. तो काळ तो होच. 1994 परत काँग्रेसीचो नंबर देंवलो आनी तो 18चेर पावलो. 1999 तो एकूच फावट वयर पावला तो 21चेर पावला. जो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जी सावळ म्हणटा केन्ना मेळ्ळीच ना ती हांगा 1999 भितर आमकां मेळटा कितें हय पूण तो शेवटी मेळ्ळ्या. 2002 आनी 2007 ह्या दोनूय वेळार हांगा फक्त आमकां मेळ्ळ्या ती 16 अशी तरेची परिस्थिती मेळ्ळ्या आनी नंबर काँग्रेसीचो देंवला असो आमकां दिसता. हाज्या फुडली गजाल जी आसा ती गोवा राजीव काँग्रेस आनी NCPचे वोट्स जे आसात त्या दृश्टींतल्यान गोवा राजीव काँग्रेसीचो हो 1999 काळ 14 सीट त्यांनी कंटेस्ट केल्ले आनी फक्त 18% मतां मेळिल्लीं. 2002 परत ते एलायन्स नाशिल्लो 20 सिटां म्हणजे हीच विलीन 1999 गोवा राजीव काँग्रेस 2002 NCP केली 20 सीट कंटेस्ट केले